आईल्या उंबली भेटून तेंपान तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना भावना संगी वरनिताव तुका राया सगसोत्राच्या कितो वरतो तुझो वैभव गायता तुका हर एक जीव वाकंतात महिमा सूर्य चंद्रेम दोंगर तुमोन कुरपे सागर आईल्या उंबली भेटून तेंपान तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना भावना संगी वरनिताव तुका राया सगसोत्राच्या. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नफे. आमेन. आमचे समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भावन आनी भयणीनो, सद्या काळाच्या 14व्या आयताराची देवस्तुती नियाळ करूंक आमी सांगात जमल्या. कार्मेल सायबिनीच्या दाबाजीक फेस्ताक आमी तयाराय करना आसां आनी आज नोवेनाचो 3रो दीस आनी आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक असो विशय जावन आसा. जिनिये सांगातीक मान शिकया मुरयेतावन प्रत्येक रितीन काजारी जोड्या पासून आज आमी प्रत्येक रितीन मागता. काजारी जिवितान प्रस्तूत समाजांत आमी पळयता जायतीं पंथावन आसात, कश्ट आसात. पूण आयच्या वांजेलांत जेजूची ती उतरां. येया तुमी कश्टांतल्यानो वचन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितलो. जेजू ववंक चलप म्हजें वजें हाळू. तर प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमची मागणी मोरये मुखांत्र जेजू सरची उबारया काजारी जोड्या पासून प्रत्येक रितीन मागया. थोडो वेळ मावन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात मरिये हांव पातकी सत्व देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो हांव साळू सांगता मनाव सर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां समकार मुरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांता लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वीस पुरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता.
आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगा ती देव बापाची मायिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्राप्तुये मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय तशें सस्वाचें सूख ससनाचें सूख भोगोवंक आमकां फाव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान चेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जकार्याच्या पुस्तकांतले वाचप सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर जेरुजलेमाच्या दुवे संतोशान बोब मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितीवंतांनी जैतेवंग तो कलतो आनी गाडवार बसून येता गाडव्याच्या परार गाडव्याच्या तारून परार बसून तो येता एफ्रेमाचे रथ आनी जेरुजलेमाचे गोडे तो नाश करतलो झुजांची दोण तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो ताचें साम्राज्य दर्यातावन दर्यापर्यंत आनी इफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या सीमापर्यंत पावतलें. देवाचे उतारे. देवाचे ओडुपकार. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती करता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती करता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया सदां काळ तुजें नांव हांव वाकणटा दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी ससनाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती करता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सुमी दयाळानी काकुळदार सोसनिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो सोमेस्तांक सर्वेस्पोर
सगळे आपले रसने तै कनवळायेन भरलोलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाळ तुज्या नावाची वडवी गाता. सर्वेच पोरां तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजी भक्त तुका दिन वाजतले. तुजे रासवडकायेची महिमा वागतले आणि तुझी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाळ तुज्या नावाची वडवी गाता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस पोर सदांच विश्वासी. सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र. साकला पडलेल्यांक सर्वेस पोर हातीता. भागवाल्यांक तो नीट उबी करता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाळ तुज्या नावाची वडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाळ तुज्या नावाची वडवी गाता. सांब पावलोन रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे ते क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे ते जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्यान जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी, पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशा जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्यावरय तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्याचो नाश करशा जाल्यार तुमी जियेतल्यात. देवाचे उतार हें. देवाचे ओडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या धन्या. कित्याक सर्गींच्या रासांचे घोट ल्हानांक तुवें उगडल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोफे आसो. माते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा,
सर्ग संवसाराच्या दनिया जाणट्या आनी बुद्धवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानाक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करून तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या हातीन केल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करून खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. ह्या म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वाचन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजे जू तुमच्या कांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे जू वोवंक सुलभ, म्हजें वचें हळू. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कर्मेल सायबिणीच्या दबाजीक फेस्ताक आमी तयाराय करना आसांव. आनी आज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आज आमी नियाळचो विशय चिनिये सांगातीक मान शिक्या मरी येता. आज आमी प्रत्येक रितीन काजारी जोड्यां पासून मागता. प्रस्तुत समाजीन काजारी जोड्यांक हुंदून मानान गौरवान लेखचें निजायकी पंतावनाचें जालां. एक दोन गणितां जाल्लीं गणितां तुमचे मुखार दवरता. जुनाच्या 25 तारखेर येल्लापूरचें कुटाम तोटाच्या कामा खातीर कारकोळ वस्ती करनासलें. TV विकचे विशीं तांचे मदें उलोवणें प्रारंभ जालें आनी सवकास हें येव स्त्री जाल्ल्यान तिची बुदुत्त जशी म्हूण जायत्यांनी सांगचें आसा. देखून मनशाच्या पडणेंत स्त्रीयेक सोरपान नाडलें असलो मनोभाव उत्पत्ती ग्रंथ दाखयना. तिणें सर्वेस्पराचें उतर आयकूनय ते ताळण्या वेळार पुरत्या सनवायेन तिणें तें गारलें. देवान कितें सांगलें ताची सनवाय स्त्रीयेक संपूर्ण रितीन आसली, पूण सोरपाच्या उतराक ती बोलता ती स्त्री म्हणल्या खातीर बोलता न्ही, ती स्त्रीक म्हणल्या खातीर बुलाना बगार तिचो अबलेस तिका बुलयता. हें दुसरें सवाल. तिसरें जावन दादलो पाप ताका जाय जाय म्हणून पातकाक ओडलें आनी म्हूण जायत्यांनी सांगचें आसा, पूण तो चिंचे चितलो पाप न्हय, कांयच कळीत नातलें म्हूण आमी समजोवचें न्हय. एवे संगी तोय अपराधी, कारण ताणें एवेची सूक तिदवेली ना. तो मावूनच रावलो आनी ताणें 6 मात दिलो. सुरभ सयत तांकां दोगांयकी संबोधन करून सांगता, आदांव सयत देवाच्या उतराक विरोध केलो. आनी ह्या घडींत आमी पळयता दादलो वा स्त्री म्हणून ताणें ती सुकून पडले म्हणलें चिंताप ना. दोगांयनी सूख आदारलेली आसा. तेव्हा दोगांयचेरय आशिर्वाद घालो. वाडा सडा आनी संवसार बरा. दादलो आनी स्त्री ती एकामेकाक पुरक, मासाचें मास हाडाचें हाड म्हूण आमी वाचता. एकामेकाक समासम. देखून ती रक्त संबंद दुसऱ्या स्थानार दवरून सक्रामेंताचो संबंद पयल्या स्थानार दवरतात. देखून सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशान रियेकल्यातय पवित्र मोग एक स्वाकुशेन विंचलोलो एक निर्धार जावन आसा. दोगांयनी एकामेकाक मान गौरव सांगात सोदलो तर त्या मोगाक सुक्ती आसची ना. देखून आयच्या वांजलांतलीं तीं उतरां येया तुमी कश्टांतल्यानो वाचन ववयतल्यानो. जेजू केवल थोड्यांक मात्र आपयना, एकल्याक आपयता. कश्टाक वळख जाल्ल्या एकल्याक तो आपयता आनी म्हणटा, म्हजें जू तुमच्या कांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. म्हजें जू वावूंक सुलभ. जू तें जड, पूण जेजू म्हणटा वावूंक सुलभ. वचें तें जड, पूण जेजू म्हणटा तें हाळू. केदाळा आमी आमचें वजें जेजू मुखार, जेजू थंय आमी समर्पण दिता.
खंडीत जावन तें वजें जूं व्हावूंक सुलभ जाता आनी तें वजें आसलें जडायेचें हळूस जावंक शकता. कित्याक मोग आसले कडेन सकड हाळूस देखून सांत आगोस्तीन सांगता मोग कर आनी तुका जाय तशें कर. मोग कर आनी तुका जाय तशें कर. वडिलां आमी जाणा भुरग्यां खातीर जायतो सॅक्रिफीस करतात, कस काडटात, पूण तांकां तें जडायेचें म्हूण बगना. थंयसर मोग आसा. कोणी एक कुटुंबान पिडेन पडलो तर तें काम आमकां कश्टाचें म्हूण बगना. कोणी जावं पुरो घरांत पिडेत आसा तर ताची साखरी आमकां कश्टाची म्हूण बगना. कित्याक त्या व्यक्ती थंय आमकां मोग आसा. खंयसर मोग आसा थंयसर कसलेच रितीची जडाय ना. लग्नाचो बंगराळो संभ्रम आसा करच्या एका खाजारी चोड्याक एकल्यान विचारलेलें आसा तुमच्या सांगातपणाचो गुट कसलो. आनी त्या वेळार त्या दोगांयनी सांगलें आसा आमी सदांय रातीक न्हिदूंक वता आसतना अशें मागणें करता, हाताक हात धरून आमी म्हणटा आमी म्हातारी जाल्यारी आमचो मोग म्हातारो जायना जावं दी. आमी म्हातारी जाल्यारी आमचो मोग म्हातारो जायना जावं दी. देखून वांजेलांतली ती उतरां जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो संगती. ल्हानाक उगडा केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ल्हानविकायचो शेगून खाजरी जोड्या मदें कुटुंबा जिवितांत आसा. थंयसर नीज संतोश समाधान अनुभव करूंक साध्य आसा. देखून पापा फ्रांसिसान खाजरी जोड्याक 3 मॅजीक शब्द दिल्यात. तुमी प्लीज म्हणा सोडदोड जातली. तुमी थँक्यू म्हणा एकामेकाक स्विकार करूंक तुमकां साध्य जातलें. तुमी सॉरी म्हणा सुरवेर कस जायत पूण तुमची मुखलीची न्ही नंदन जातली. भाऊ भयणीनो, कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक तबाजेक फेस्ताक आमी तयाराय करनासांव. मोरी हरी एकल्यांक सांगात दिता. प्रत्येक रितीन हरी एक जोड्याक मोरी मेल फांक्त जावन आसा. जेजूची उतरां काळजान जगोवन कुटुंबांत ती जियेली. चड आनी चड जुजेक जेजूक ती समजाली. जुजे आनी जेजू सांगाता ती जियेली. जेजूची उतरां जरून जियेल्ली. जेजूच्या पावलांनी चलल्ली वर्ती श्री आमची आवय मोरी जावन आसा. कश्ट आसल्यारी जुजेन मोरयेक सांगात दिलो आनी मोरयेन जुजेक मान गौरव दिलो. हें सांगातपण तांच्या जिवितांत सुरवेर तावन आसलें म्हूण आमकां पवित्र पुस्तकांत स्पश्ट रितीन आमकां वाचूंक मेळटा. जेजूचें ल्हान फूल ती म्हणटा म्हज्या जिवितांत ती मोरयेचें आसरपणाच्या दिसांनी प्रत्येक रितीन मोरये मुखांतर आमची मागणी आमी जेजू थंय बापा थंय उबारया. खाजरी जोड्या पासून आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन मागया. खाजरी जिविताचो संतोश तांणी तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमी तसो जेजू क्रिस्त तांकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वैना रुपार आमचे मदें क्रूस आसर जाता आसतना इस कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रावन एका निज देवा थंय आमचो बावाडतो आमी उसारया. सदमंतां देवा सर प्रभापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या जो पोतुमी वेगळे सुमलो आमकां मेवतान जल्मलो पावस पयता काल ताणें कस सुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सर पितुदार देवाच्या उज्या बसला तीन तांची आनी मेल्ल्यांची मुसमूत जालो सुतमंतां पोतुमी कातोली पोसबे भक्तांचो एकतार पतकांचे मुखसणे कुडीचें जिवानपण सदांचें जिवीत. आमेन. भाऊ भयणीनो, बावडताना आमी हांगासर आयल्या. सबार ते सवांक गुरजो विनवण्यो घेवन आयल्या. आमची मागणी पावडतान बापा थंय आतां आमी उबारया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ वडील पापा साहेबाक, सर गवळ्यांक, याजक आनी धार्मिकांक मिसांव वावरांत उर्बेस्त कर आनी तांचे मिसांव तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. जबाब: बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी कुटुंबांचे उदरगते पासत विविध योजना मांडून हाडूंक आनी ती जारी करचे विशयन लोकांक तांकां आपलो पाठिंबो दिवंक
कुरपला पळय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबाच्या दादल्या स्त्रिये मदें मोग आनी समजुणी दिसान दीस चडून दी. तांणी एका काळजा मोनांची जावन एकामेका भोगसून जियोंक तशेंच आत्मीक बरेपणा पासत वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक आनी पिडेस्तांक आमी मान आनी गौरव दिवंक तांचें उतर आयकून खालतेपणान जियोंक शिकय. तांची बऱ्या तरान जतन घेवंक उदार मोन दी. बापा बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी दिसपडते मागण्यांचो महत्व समजूंक पवित्रात्म्याचें बोळ दी. युवा जणांनी कुटुंबांच्या मागण्यांत वांटेली जावंक आनी कुटुंबांत तशेंच फिरगजेंत मागण्यांच्या विविध आचरणांनी वांटो घेवन तुजे थावन बोळ जोडूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी जिणयेच्या कश्टा वेळार कंगाल जायनासतना सदांच तुज्या पुता जेजूक आमच्या जिणयेचो सांगाती करन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. पाहून रवन सर आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजां पासून मागया. मोगळा बापा सर आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजी खुशी करूंक तुज्या वाटेन चलोवंक आनी प्रत्येक रितीन काजारी जोड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. कश्ट संकश्टांत तुजो सांगात सोदूंक तुज्या वाटेन चलोवंक आनी काजारी जिवीत आसून संतोश अनुभव करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. तुज्या पुता जेजूचें नवीन आमेन. Gi bapawu poluwamrasu gurtamcha mukasu kaltya kalsa murtya mukan tuka asbeto su kirkol amchi जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरमून मागता बापा आमकां बाट दैवी तुझे बेसांव कृपेन आमकां नीट फाळच्या तुझे मिसांव बापा आमकां पाट दैवी तुझे बेसांव कृपेन आमकां नीट पाळच्या तुझे मिसांव. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता त्या बले वरवीं आमचे दसकरणांनी थळ साव आनी सर्गेचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदेक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याही सोवे आसूं आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातूय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वसूया. वय अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे असो तुजे सोवे आमी चेताव भोंवतावने आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुणा जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गुडबोगोवंक आमी बरवशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांच्या पदवेची तिनवाशी काळजान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 del paraso sorves por tu, cercani sosa bola tuja, voi bava, voi sergi tu kace. Sergi tu kaca Subis pura cinavi Yeta taka cice Sergi tu kaca Sergi tu kaca बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनी तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पवची तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करा Bavarta sogot pergatuya Jisu melo Jisu jivan sala Jisu novian yetolo Jisu melo Jisu jivan sala Jisu novian yetolo बापा जेजूच्या मरणासोनेपण जिवंतपण असो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेळ्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर
तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवन जुजे तिसो पोती भाग्यवन धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पावनान सरपद वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. प्रत्येक रितीन काजारी जोड्यां पासून मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समख येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या आमशितां तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वैतांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परास सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखुणया जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां शेवदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्यार चोळती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक कोटान सांबाळ. तुजी आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक कापयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू मोच्या सैर्या सगळीच तुका लालिता दुनिया मोच्या राया. मोगाक तुज्या आशिता मोगाळ मोच्या देवा. वेंगेन तुजे धर्माका सोम्या मोच्या जिवा.
केलो तशे म्हजो तूं करता नेटोन कुरपे देन्यांनी जिवीत म्हाका तूं दिताय बापान तुजो मोग केलो तशे म्हजो तूं करताय नेटोन कुरपे देन्यांनी जिवीत म्हाका तूं दिताय. प्रार्थुये. बापा येद्यावर त्या देण्याने तुवें आमकां बरलाय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखून हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. दय करून बसा. भोवन निबडीनो तुमकां सुमेस्तांक आमी एक अपुरबायेचो दीस मागतांव. गुड मॉर्निंग. आज कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयारी जावन तिसऱ्या दिसाचें नोवेन आमी आदारलें आनी पल्ल्या चवथो दीस विशय आसा कश्टतेलेंच्या दुखांत मोरयेची मजत. कश्टतेलेंच्या दुखांत मोरयेची मजत. आनी नोवेनाची मिसां अशीं आसात सकाळींच्या 6:30 वरार संजेच्या 6 वरार आनी दिसा मोदें 10:30 वरार. 10 वरार तेर्स आसा ताचे उपरांत 10:30 वरार मीस. आज नोवेनाची मिसां आनी एक मीस मात्र 7:30 वरार त्या उपरांत मिसां आसची नात. आमच्यो कार्मेलीत भितरली माद्री कांकणाडी आसची ती कार्मेल मायेचें फेस्त येवच्या सोनवारा दीस आचरण करतात. 5:30 वरार फेस्ताचें दाबाचें मीस आसा आनी हे फेस्ताक तयारी जावन 12, 13 आनी 14 तारखेर 3 दिसांची त्रिधुमती मांडून हाडतात आनी हर एका त्या दिसांनी 5 वरार मीस नियाळ आनी नोवेन आसतलें. हांगसर आमी येवच्या आयतारा दाबाचे रितीन कार्मेल मायेचें फेस्त संभ्रमतांव. त्या दिसाची मिसां हरशेंची बरीच आसतली 6 वरार सकाळींच्या आनी त्या उपरांत 7:30 वरार. त्या उपरांत फेस्ताचें आनी एक दाबाचें मीस सांजेच्या 6 वरार आसतलें. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताक मोगाचें आनी वत्तयेचें आपोवणें आमी दिता. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस पौर तुमचे सोफे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळडुकां. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा. आपणाक शारंदसी म्हूण दाखयल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान क्रुसार उमकाळटना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठव्या वर्सांनी ताका तांची आवय आनी शारंतनी म्हूण मानून घेतली.
गरजे आखंता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादे दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बोळे माये कथनातले आमकां रे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या द्रड पातेनीन आनी तीन भरोशा तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर्गसो तुजे मारिफा जेजू मुखार दवरता आमी सर काजर जोड्या पासत आमी मागया तांणी एकामेकाक दिल्ल्या भासाने प्रमाणे आपल्या जिवितान जिवंक तांकां देव कृपा दिवन मागया उगडास कर हे बोदाळी आमकारी मरये तुज्या आश्रयाक दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केटीन कोणेंच आयकूंक ना हे पातेनीन देर कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पक्के आनी खंतीच तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दे आमेन नमां बरे कृपेन बरयले तुमचे सांगता सुऱ्या भितर तूं सुदैव आनी सदैव फॉल जगुशीचे जेजू कार्मेलाच्या सुंदर रानये नमां बरे कृपेन बरयले तुमचे सांगता सुऱ्या भितर तूं सुदैव आनी सदैव फॉल जगुशीचे जेजू कार्मेलाच्या सुंदर रानये नमां बरे कृपेन बरयले तुमचे सांगता सुऱ्या भितर तूं सुदैव आनी सदैव फॉल जगुशीचे जेजू कार्मेलाच्या सुंदर रानये अर्घा प्रार्थना हे भगवंती मरये कार्मेल रानये आमचे आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातेनीन तुजी बेंतीन गेल्या तुवें कश्ट वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवासता ह्या फुडें आमी तुजें कसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवन प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखा फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हातीं आशिल्ल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन हांव क्वारी भितरी सोबागिनी कार्मेलितांची तुगे राणी मागता तुज्या चरणा लागोनी तुजे कुडीचे निर्मळकाये पासोनी कर आमच्यो कुडी मुडोनी निष्कळकंतीगे सोमिनी तुझ्या आत्म्याच्या शांतीपोना पासोनी दी आमच्या आत्म्यात शांतीपोनी गे सोमिनी तुझे सुपळे चिनिये पासोनी कर आमची चिनी मुनोनी कृपेवंती गे सोमिनी तुझ्या मायपोनाचे वडवे पासोनी दियादार तुजो कोरुनी सोलोच्या कामी समोर सांबाळूनी तुझ्या समृता मुर्ना पासोनी आमच्या मुर्नाची काळी पावतो आमकां गे सोमिनी
तुझ्या कीर्ती होता असोपसावा पासोनी निवार तू आमकां जरते वेळारी परगतेंतले गे सोमिनी तुका सरगार कुरवार केलेल्या पासोनी लाबोशे कर आमकां सोमिनी अंतिमुक्त अखंडीची मागता मगने सर्वेस्परा सोम्या तुझे लागी वाडय मोन बेसिगस मातेसो कर मोन येकोड क्रिस्तावासो विस्तार मोन करो बाबा सोमेस्तांतय कर मोन सावकासाराया पदव्यांतय वाडय आनी सडय मोन इमानदार कार्मल सायबीनी आमेन. मुखार पुत्रा सोवे हांव पार मोरया शिरवाती आमकां